माझे नाव दिनेश अशोक नाईक। हांव रायची मळावेलो मापा आणि शिरोडा। इतले वर्सां सुभाष शिरोडकराक आमी निवडून हाडलो। निवडून हाडले उपरांत घरांनी येवन तेणी सांगले की आमकां तुझे कामां आमी सगळे सारकी पावयतले, आमकां तुवें सगळे सपोर्ट करचो, हे फावटी आपणाक चान्स दिवचो म्हणून सुभाष शिरोडकरान सांगले। सुभाष शिरोडकराक निवडून हाडलो। तेजे उपरांत तो पंचायत मिनिस्टर जालो। पंचायत मिनिस्टर जाले उपरांत तेणी कितले 19 काय 28 कितले तरी पंचायतीचे जॉब काढले आणि आमचे ह्या रायचे मळ जावं हे बादेगाळ मापा ह्या भुरग्यांक तुका जॉब दिवपाक तुजे कडेन जालें ना, कित्याक लागून जालें ना? आमकां जॉबाची पयली उदरगत करता म्हणलेली, कामाचे डेव्हलपमेंट सोड, ही उदरगत सोड, पण जॉब तूं आमकां पयली दिता म्हटलेले तेही जॉब ना तुजे कडेन। आनी तूं अशें म्हणनाका की आपूण चमत्कार करतलो, जावचो ना चमत्कार करपाक। लोक खंय आतां आमकां खबर, आमी वोटर, पार्टी तुमी चेंज करता त्या सायडीच्यान, पार्टी तुमच्यो, आमी वोटर, आमचे कडेन आसा, तुमकां खंय बसोवपाक जाय आनी खंय कितें करपाक जाय तें तकल्यान हाडच्या पयलीं तुका ऑफर येयली न्हू पयशांची, जाल्यार तुवें आमकां सांगपाची बाबा आपणाक पयशे मेळटा, आपूण वयता हा थंय, तुमचें मागीर काम करता रे म्हणून सांग मरे आमकां, आनी मागीर वच मरे। म्हाज्या आवय बापायनी पसून सगळ्याक हांव जाणा, हाती शिवाय कोणाक वोट मारूना आनी आमी हाती खातीरूच काम केल्लें, जाल्यार तुवें आमकां सोडून थंय कित्याक उडी मारली रे? तुका तुजेर कसलें इतलें तुका कांय नासलेलें जेवण, कांय नासलेलें आमकां सांगपाचें, आमी जाले सगळे आख्खी कॉस्ट्यांचे पयशे काडून सगळे 100 रुपया काडटाले आनी दिताले तुका, तुजें चलतालें पोट सगळें, तुजे सगळी कॉलेजी बिलेजी चलताले तुज्यो। अरे बीजेपीन तुका कोण पळय, तूं मीठ पसून घालना आसलें मरे तुका, आनी तूं 6 म्हयन्या पयलीं आपले कॉन्टॅक्ट आसले तेंचे कडेन म्हणून सांगता उदरगत करपाक तूं येयला, इतली वर्सां तुज्यान उदरगत इतली बरी खाती भोगली तुवें, एक दीस कसली उदरगत करपाक जालें ना। आनी येता वयर येयले आनी वयर आमचे दीपक ढवळीकरान तो रस्तो पास करून हाडलेलो, सगळें काम तेणी केल्लें, आनी तूं वयर शेण कित्याक काडून गेलो रे ते तूं पावस काडटलो, तूं येवन पळय तुजे कोण आहा जाल्यार तेंकाय हाड आनी आमी दाखयता, तुमचे कोण आहा तेंकाय आमचे फुड्यान उबे कर, म्हाजे फुड्यान उबे कर आनी तेंकां उलोवपाक लाय। कालचे राती गोविंद गावडे येयलो आमगे हांगा, आनी गोविंद गावडे म्हणटा आपूण खंय इतलें काम केलें, आपणाक खंय विरोधक पसून खंय आपल्या घरान आपल्या बद्दल कोण वायट सांगपाचें ना। हांव मॅरियटान काम करता, मॅरियट तितून तुमचे भुरगे म्हाजे कडेन काम करता, आमच्या फुड्यान थंय काम करतात, तुजे बद्दल कितलें सांगपाचें तुजे फुड्यान हाडपाक जाय रे? आनी तूं सांगता आपूण म्हणून गोविंद गावडे म्हणून तूं हांगा आपणाक वोट मार म्हणटा? अरे पापिया, तुजे वाठारांत काम कर, तुका आमी भरपूर रिस्पेक्ट करतात, ही नाटकबाजी तूं तुजे हितून वचोन कर, तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचोन कर, तूं आमकां हांगा ते शिवाजीचे पार्ट केल्या सारखे दाखयनाका, कळ्ळें न्हू? आमकां बरें खबर आहा कोणाक निवडून हाडपाक जाय आनी कोणाक कितें करपाक जाय तें। गोविंद गावडे सांगता ते रेबे हाडून उडयला म्हणटा पळय आमगे हांगा, त्या रेब्याचेर तुमकां आमी कमळ फुलोवपाक दिवपाना, त्या रेब्याचीच गरज आहा तुमकां, कळ्ळें न्हू? ते रेबे थंय थीर उरलें जाल्यार तुमचें कमळ फुलतलें, ते बरेपणान येयान कमळ फुलयात, आमी रेब्याचेर तुमकां कमळ फुलोवपाक दिना, ते रेबे तसले न्हू कमळ फुलोवपाक दिवपा सारखे, ते रेबे बरें, ते पिरवळांच्यान हांगा येयलां ते आमचें नशीब म्हणटा आमी, आनी त्या रेब्याक आमी मानून घेतात। आनी हांव दुसरो रिक्वेस्ट करता निलेश बाब काब्राल, तुका आमी रिस्पेक्ट दिता बाबा, तूं बरो डेव्हलपमेंट केलो तुज्या गांवांत, तूं हे घाणीन येवन पडनाका, ही घाणी आमी आसा हांगा, आनी हे घाणींतल्यान वयर सरपाक आमी बाब MG पक्षाचो उमेदवार दीपक ढवळीकराक आमी निवडून हाडपाक सोदता हांगा, आमी आमचे बऱ्याक लावन काम करता, तूं कित्याक येता हांगा? आनी तूं सांगता आपणाक फोन कर आपूण एनी टायम येतलो म्हणून, इलेक्शन जाले उपरांत तूं हांगा येतलो, आमकां पळयतलो? कितले जाणांना हे आमी निवडून दिल्ले लोकांनी परत हांगा एक पांय दिवना मरे, आनी तूं येतलो आमकां एक फोन केल्यार येतलो आपूण आमकां कामाक लावपाक, आमच्या हांगा कितें काम करपाक? दीपक ढवळीकराक आमी स्वता वचोन हाडून आमी पयली मिटींग घेतली रायचे मळार, आनी मागीर ताका सांगलां आमी फक्त हे व्हाळ आहा ते बांदून दी, हे उदक डॅमाचें बेश्टें वेस्ट जाता ताका एक बंधारे घालून दी, आनी आमकां भुरग्यांक जे प्रमाणे जे हितूंतल्यान आमकां काम लागूंक जाय ते प्रमाणे आमकां ती कामां फाव करून दी। आनी तेणे ताचे कडेन फक्त 3 वर्सां मागल्या आनी आमी तांकां 3 वर्सां दिल्या, आनी ह्या 3 वर्सांक तेणे भरपूर डेव्हलपमेंट करचो, आनी हांव दीपक ढवळीकरा कडेन मागता तेणे करचो आनी आमचो मान राखचो, आनी सगळ्यांक आमी फुडें मागीर तुजे नांवा शिवाय आनी कोण हांगा दुसरें नांव कोण घेवपाचो ना। दीपक बाब आमगे आपलें कॅम्पेनिंग करतालो, आमी एक मनशाक सांगूना दीपक बाब येयला तुमी भायर सरा म्हणून, जे घरांनी दीपक बाब भोवला त्या घरांनी लोकांनी उक्ते असलेले शर्ट घालून कोण पॅन्ट घालून कोण कितें आहा ते घालून भायर सरला आमचे बरोबर, आनी तूं खरेंच भशेन आमकां काम करून दाखय, आमी तुका वेलकम करतात। म्हजो कोण हो व्हिडिओ आयकता तांकां हांव खरेंच मनांतल्यान एक रिक्वेस्ट करता
की तेणी खरेंच एक MG पक्षाक एक 3 वर्सां दिवन पळयात, 3 वर्सां. आनी हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की तुमी एक MG पक्षाक 23 तारखेर वोट मारून तेका बऱ्यांतले बरें आनी लिडींग हितून आमकां निवडून हाडचो अशें हांव तुजे कडेन मागता. देव बरें करूं.